नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भर पावसान सुकार पडल्यात न्यू वाडे वास्कोच्या लोकांचे नळ। हर घर जल येवजण आसा तरी खंय, थळाव्यांचो प्रश्न। गांवांतल्या शाळांचे करोनाकात विलीनीकरण, प्रियोडच्या लोकांची सरकारा लागीं मागणी। मारदोळच्या म्हाळशेच्या देवळात जाली 109वी जायांची पुजा। नायक फुलकारांनी केली पुजा। आणि कोरोनाक लागून मंगळारा एकल्याक आयले मरण। 76 नव्या कोरोना केशींची जाली नोंद। आणि आता खबरो विस्तारात। भर पावसाळ्यात उदक नळाक येना अशें सांगल्यार तुमकां खरें दिसतलें? ना न्ही, पूण हीच गजाल खरी आसा। न्यू वाडे वास्कोच्या लोकांचे नळ भर पावसाळ्यात सुक्यार पडल्या। सरकार हर घर जल येवजणेच्यो बडायो मारता, पूण भर पावसाळ्यांत लेगीत लोकांच्या नळाक उदक येना ही गजाल मात तांकां घडये खबर नासतली। ही खिणचित्रां पळयात। नळ सुक्यार पडिल्ल्यान न्यू वाडे वास्कोच्या लोकांनी टँकरान उदकाची पुरवण केली। सगळ्यो शाळा बऱ्यो चलतात अशें आसूनय शाळांच्या विलीनीकरणाचो विशय मात आमच्या लक्षांत आयिल्लो ना। शाळा विलीन जातल्यो अशें कालूच शिक्षकांनी सांगलां, पूण हाचे फाटलें कारण मात अस्पश्ट आसून हो निर्णय आमकां मान्य नाशिल्ल्याचे प्रियोळचे थळावे सांगतात। गाळवाडा, गांवठण आनी आपे व्हाळ वाठारांतली शाळा शिफ्ट करपाची गजाल शिक्षकांनी आमच्या कानार घातल्या खरी, पूण आमचे हे गजालीक खर विरोध आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। ज्यो आमच्यो मागिलवाडे एक आसा, मागीर प्रियोळ गांवठण प्रियोळ एक आसा, मागीर गाळवाडा प्रियोळ आसा आनी गांवठण आसा, गांवठण शाळा आनी आपेवाळ शाळा अश्यो ज्यो आसा त्यो सगळ्यो शिफ्ट करपाच्यो म्हणून आमकां टिचर्सांनी सांगलेलें आसा। आनी टिचर्सांक आमी सांगलेलें आसा हें केन्नाच पॉसिबल जावचें ना। आमी जाय जाल्यार CMाक सुद्दां रिक्वेस्ट करता की अशें अशें आमची गांवची शाळा ही आमकां जाय। कित्याक आमी जेन्ना CM परिजर भाई आशिल्लो तेन्ना आमी जी रिनोवेट आसा ती करून घेतलेली आसा। परत हे शाळेची ही आसा ती परिस्थिती बरी आशिल्ली, 1+1 आशिल्ली। हांगा आमचें एक स्वप्न आशिल्लें की बालवाडी सुद्दां आमची एक शाळेंत जावची। जर तर गोवोरमेंटाक जर अशें जे शाळा दिसता जाल्यार बालवाडी कित्याक सारक्यो करिना? आतां आमचेच बालवाडीक जवळ जवळ 13 भुरगे आशिल्ले। 13 भुरग्याचे जर बालवाडी पळयल्यार हांगा आसा। परत म्हाका पिसगाळी हे वार्डाक जे आसा ते पिसगाळी लागता, पिसगाळची बालवाडी पळया, थंय बालवाडी तशीच आसा, घरांक चलता। पूण थंय कित्याक जाय सारकें? ते जर सारकें जाल्यार भुरगे वेवस्थीत प्रायमरीकूच उरतले आशिल्ले। सरकाराचें एक धोरण येयलां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें की जी कमी पटसंख्या आसा त्यो शाळा सगळ्यो मर्ज करच्यो म्हणून। पूण म्हाका अशें दिसता की कमी आसूं जावं जास्त आसूं ज्यो प्राथमीक शाळा आसात त्यो चलोवंक जायो आनी आमचे भुरग्याचें शिक्षण हें मातृभाशेंतल्यानूच जावंक जाय। आतां हें मातृभाशेंतल्यान जातलें जाल्यार ताका सरकारान सुविधा दिवच्यो, टिचर्स दिवचे। आमचे शाळेंत सद्या आतां 26 भुरगीं आसात। आतां 26 भुरगीं मर्ज करतना केरी व्हरोन तुमी जेन्ना मर्ज करतले जावं 2-3 किलोमिटर पयस, तेन्ना ते भुरग्यांक त्रास जातले, भुरग्यां बरोबर पालकांकूय त्रास जातले। त्यो मर्ज नाकडा आसा त्यो शाळा तुमी चलोवच्यो। मग अभ्यासांक सांगलें तेजे प्रमाणे आमी ही शाळा दवरपाची आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करता आनी जो फुडलो प्रोसेस जो गव्हर्मेंटान आसता बाकीचे कडेन कितें चालू, पूण आमची शाळा ही आमकां हांगल्या। दर वर्सा प्रमाण अंदू म्हारदोळ वाठारांतल्या म्हाळशेच्या देवळांत सोमारा 109वी जायांची पुजा मनयली। नायक फुलकार समाज दर वर्सा ही जायांची पुजा करतात। ह्या वर्साचें वैशिश्ट्य म्हटल्यार जायांच्या फुलांनी सजयल्ल्या सुखासन वाहनांत सत्यनारायणाची पुजा केल्ली। फाटल्या 2 वर्सां कोरोना महामारी आशिल्ल्या कारणान अंदू जायांच्या पुजेक भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लावन म्हाळशेचें आनी सत्यनारायणाचें दर्शन घेतलें। ह्या निमतान श्री साई क्रिएशन पणजी हांच्या वतीन गायनाची कार्यावळ जाली, तशेंच श्री साई बोडगेश्वर घुमट आरती मंडळा वतीन घुमट आरतीची कार्यावळ जाली। para
गेल्या 2 वर्सां आमकां जाले कोवीड काळात जाय पुजाक मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळूना. ह्या वर्सा आमकां मोठ्या प्रमाणात करपाक मेळटा. तशेंच हांव आमच्या म्हालसाण संस्थानाचे धन्यवाद म्हणटा. तेंच्यांनी आमकां बरे भशेन करपाक दिल्या. आनी आमी मेन वैशिश्ट म्हणल्यार आमचे जाय पुजेक आमी वाहनां करता. वाहनां म्हणल्यार पालकी, लालकी, मयूर वाहन, नौका वाहन, गरुड वाहन अशी आमी खूब तरेची वाहनां करून जायो घालून जाया प्रमाणे जायो घालून ते मकर करून जायो पुजेक साजरी करता. आनी दुसरी 2 दिवस आमी सारकी जायो विकना, जायो आमी देवाक अर्पण करता. आनी पयल्या दिवशी आमी जायो हाडटा ते हांगा मंडपान हें करता. आनी नेक्स्ट डे हाडटा ते आमी वाहनाक घालता. अशें करून आमी जाया पुजा साजरी करता. आनी कोण त्या दिवशी आज जाया पुजा आसता त्या दिवशी कोण आमी जायो विकना. हें आमचें मेन हें. ही जाया पुजा करपा लागून मेन वैशिश्ट म्हणल्यार आमच्या गांवांत मोठो रोग आयिल्लो. तो रोग आयलो म्हणल्यार आमी आमच्या जाणट्या लोकांनी देवा कडेन मागणी केली की सांगणें करून घेतले कितें की रोग वचपाक जाय म्हणून त्या वर्सा 1910 साली आमी चालू केले जाया पुजा साजरी करपाक. ते अजून पर्यंत आमी ही आतां आमची 109वी जाया पुजा चालू आसा. दिसान दीस कोरोनाचें प्रमाण वाडत आसा. मंगळारा 76 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 97 कोरोना दुयेंती बरे जाल्यात. मंगळारा एका कोरोना दुयेंतीक मरण आयलें. मरणाचो आंकडो वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला. सक्रिय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो 537 पावला जाल्यार रिकवरी रेट 98.25% आसा. सांग्या वयल्या प्रस्तावित IIT प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर फाटल्या 4 दिसां सावन आंदोलन चालू आसा. सरकारान मात हें आंदोलन मोडून प्रकल्पा खातीर लागपी जमनीची चडशी मोजणी पुराय केल्या. देखून IIT प्रकल्पा वयल्यान सरकार आनी विरोधकां मदलो संघर्श आनीकूय वाडत चल्ला. सांग्यार IIT प्रकल्प करपा खातीर सरकार जशें जशें एक पावल उबारता तसो तसो थळाव्या लोकांचो विरोध खर जायत आसा. सोमारा IIT प्रकल्पाच्या जमनीची शीम निश्चित करपा खातीर आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक विरोध करतना आंदोलक आनी पोलिसां मदीं बरोच वाद जालो. हातूंत कांय बायलांक दुखापत लेगीत जाली जाल्यार कांय पुलीस कर्मचाऱ्यांचेर लेगीत धक्काबुक्की जाली. तरी लेगीत मंगळारा परत एक फावट सांग्या वयले आंदोलक प्रकल्पाच्या विरोधात एकठांय आयले आनी तांणी कितेंय जालें तरी हो प्रकल्प सांग्यार जावपाक दिवचे नात असो परत एक फावट इशारो दिला. आमकां सगळ्या लोकन बायलां उडोवन सगळो तो आमचे वयल्यान आमकां जाणटेल्या आमगे माडवयन तो मुखार गेलो. आनी सगळे आमगे बायलां कोणा हात मोडले, हांवूय पोना पडलें, म्हजे वेळार बारावर सगळी पुलीस ऑफिसर तीय पडली, बायलां तेय पडले. आमकां गोरवां लागून शेत रोवपा मेळना न्हू. गोरवां एक वटेन गोरवां सतयता एक वटेन. तेवटेन आमगे शेतांतल्यान कॅनल बांदला, त्या कॅनला उदक दिलना. आमदारान सांगलें आमकां उदक दिता पूण उदक दिलना. गोरवांक लागून वय करून दिता आनी कितें करून दिता तेंय करून दिलना. मागीर आमी शेत रोयता कशीं. आमगे सगळें वयता म्हणल्यार आमकां ती हें नाका. आमगे सगळें शेत वयता, कपेल वयता. पयलीं म्हळ्यार आमगे कपेल वयता वयता म्हणल्यार आमकां मीस ना कांय ना. मागीर मेले उपरांत आमी मनशां मेलो मोड्यो हुंयोन घालपाची. तें सगळें मागींग केलो आहा तेणें. तें सगळें मागींग केलां आतां थिंग हातार घालपाचें. सरकार मात सांग्यारूच IIT प्रकल्प हाडपाचेर ठाम आसात. IITचो हो प्रकल्प पुरायपणान सरकारी जमनीचेर जातलो आनी ह्या जमनी भितर कोणाची थोडी लेगीत खाजगी मालकेची जमीन आसली जाल्यार तांणी एक तरी पुरावो दाखोवचो अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान प्रकल्पाक विरोध करप्यांक दिला. जाल्यार दुसरे वटेन हांगच्या शेतकऱ्यांनी सरकाराक फटोवन सरकाराची जमीन बिगर गोंयकारांक विकिल्ल्याचो आरोप सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. गव्हर्मेंट लँड ओके, थोडे जाण फक्त एनक्रोचर आसा. परत एकदा आमी सगळो सर्वे बी तेजी डिटेलान मिटींग घेतल्या
ओके लोकांनी असल्या नेगेटीव मायंडसेटांतल्यान भायर सरपाक जाय. IITक आमकां लँड दिवपाची गरज आसा. IIT येवपाक जाय. गव्हर्मेंट सायडींतल्यान सगळी जी कितें आमी लोकांचेर अन्याय जावचो ना. पूण आतां जो खरोपणाचो रायट जो टेनंट हे लागलेलो आसत कितें डॉक्युमेंट आसत जाल्यार तेणी कलेक्टरांनी सबमीट करचें. वॉटे आतां सर्वे आनी हें सुरू आहा तेजी टॅक्निकल टीम येतली. टॅक्निकल टीम ते पळयतली आनी ताज्या उपरांत तेंचो जेन्ना ओके गेलो काय ताज्या फुडलें सुरवात. They should come with me. I will show me a single 1 square meter area भात शेती आसा एग्रीकल्चर. हे एनक्रोच करून म्हाका विचारपा जाय ह्या प्रॉपर्टीन सरकारी प्रॉपर्टी भितर 3 बंगले कशे आयले राजस्थानीचे परके हातूंतले राजस्थानीचे बंगले थंय रावले. ह्याच लोकांनी फार्मर म्हणटा ती आपली जमीन म्हणून फसून ते राजस्थानीक विकले आणि त्यांनी 3 बंगले काढले ते डिमॉलिश केले आता कळ्ळें न्ही. हे जे पळय हे क्रूक लोक आसात हांकां ही जमीन ह्या खातीर जाय की सरकार हो प्रोजेक्ट ना जर जाय सोडून वतली मागीर हे करतले आपल्याले. कंप्लेन्स वेर लॉन्च्ड अगेन्स्ट देम. गेट देम अँड बूक देम. मागीर कळटलें कितले फार्मरांनी कित्या खातीर शेतां रोयना म्हणून तेणी सुभाष फळदेसायन हें दिलां की तें 25 वर्सां जालीं तितून कांयच पिकावळ ना. पूण आमी कोविडाच्या टायमार सुद्दां आमी तितून तांबडी भाजी काडून जावं मुळी भाजी काडून वाल काडून चिटकी रोवन आमी काडून विकिल्ली सुद्दां आसा. आनी तो आतां सुभाष फळदेसाय सांग्यार येयल्या फक्त 10 ते 11 वर्सां जालीं. आनीक आमी हांगचे जल्मल्ले किडे आमची शेताचेर तो 25 वर्सांची पळय भास करता. काळे जीब लायल ताळ्या तेणी म्हणप ना. सांग्यावयल्या वरकटो वाठारात सुमार 7.5 चौखण किलोमीटर क्षेत्रात हो प्रकल्प करपाचे सरकारान थारायला. ही सगळी जमीन सरकाराच्या मालकीची असली तरी लेगीत या जमनीचेर बऱ्याच वर्सां सावन आमी बागायती आणि हंगामी शेती करता असो हांगच्या कांय शेतकऱ्यांनी दावो केला. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारान हातूंतल्यान वाट काडप गरजेचे आशिल्ल्याची चर्चा चालू आसा. ना जाल्यार शेळ मेळावलेंतल्या IIT विरोधा सारखोच खर विरोध सांग्यार लेगीत पळोवपाक मेळटलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मोपा विमानतळ जालो तरी लेगीत वास्कोचो दाबोळी विमानतळ सुरू उरतलो. विमानतळ संचालक धनंजय राव सांगता. चार्टर्ड विमाना खातीर आमचे कडेन 8 अर्ज आयिल्ल्याचे ह्या वेळार रावान सांगले. Even after commissioning of the Mopa airport, Dabolim airport run by Airports Authority of India will continue to operate, will continue to receive the scheduled flights. Airports Authority of India has clarified that Goa will be catered by Goa International Airport as well as Mopa Airport. Goa will have 2 airports now. See, as of now, Goa Airport, International Airport is in operation. The competition and all will be known later. So it's my personal opinion. It's the passengers who will go for bookings to their choice airport. Is anyone from North Goa can come here? Anyone from South Goa can go to there, or anyone in the catchment area, maybe beyond the South Goa, North Goa also can fly from anywhere. शिकपात ढ वा फाटी आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर खास वर्ग घेवप सगळ्या सरकारी आणि सरकारी अनुदान घेवपी शाळांक बंधनकारक आसा. हे वर्ग घेनात त्या शाळांच्या वेवस्थापनाचेर खर कारवाय करतले तशेंच तांचें अनुदान बंद जावपाक शकता अशी शिटकावणी शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान दिल्या. फुडल्या कांय म्हयन्यांनी गोंयांत 3 ते 4 विद्यापिठां सुरू जातलीं अशें शिक्षण मंत्र्यान सांगलां. आम्ही निपुण भारत अंतर्गत फाउंडेशन लिटरसी न्यूमरसी या पद्धतीचे नवीन मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करता. त्याचबरोबर आम्ही कोनोवा ज्युनियर्स या कंपनी विद्या समीक्षा केंद्र हे बी एस्टाब्लिश करपाचें आसा. हे एस्टाब्लिश केल्या उपरांत प्रत्येक स्टुडंट्साचो आनी प्रत्येक टिचराचो डेटा हो आमच्या हेड ऑफिसान आमच्या पोर्टलाचेर आसतलो. तो टीचर आनी स्टुडंट्स कितें करता त्या 8 दिसाच्या स्टुडंट्साचो रिपोर्ट हे आमी आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान घेवपाक शकतले. त्या खातीर टिचराक अप टू द मार्क ह्या फुडें काम करचें पडटलें. जो टीचर म्हणजे 1ली ते 4थी शिकयल्या उपरांत त्या 4थीच्या भुरग्याक कांयच कळना हें सांगपाक मेळचें ना. त्या टिचरान ताका शिकोवचोच पडटलो. त्या खातीर रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा. कोण जे घेयना त्या मॅनेजमेंटाचेर आनी टिचरांचेरूय बी
आमी एक्शन घेवपाक सुरवात केल्या. वेळ पडला जाल्यार तेंच्यो ग्रँट्स बंद करच्यो पडल्यार सुद्दां जाता, बट रेमेडियल क्लासीस कंपल्सरी आसा आनी त्यो क्लासीस हांवें डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सांगला, कारण म्हाका चिंता आसा म्हज्या भुरग्यांची. आउट ऑफ द बॉक्स आनी इनोव्हेशन्स हे थिंकींग आतां पासून सुरू जावपाक जाय. गोंयांत जितक्यो फेसिलिटीज अवेलेबल आसा ल्हानशा तितक्यो बाकीच्या खंयच्याच राज्यांत ना. आज नॅशनल सायन्स फॉरेन्सीक युनिवर्सिटी गोंयांत जाली, नॅशनल स्कूल ऑफ लॉ गोंयांत जालें, नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स गोंयांत आसा, नॅशनल आयुश रिसर्च सेंटर गोंयांत जालें, नॅशनल ओशनोग्राफी गोंयांत आसा, नॅशनल पोलार इन्स्टिट्यूट गोंयांत आसा, गोवा युनिवर्सिटी तर आसाच आसा, ताज्या बरोबर आनीक 3 ते 4 नवीन युनिवर्सिटीज गोंयांत येता. ह्यो सगळ्यो फेसिलिटीज नॅशनल लेवला वयले हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले इन्स्टिट्यूशन आमचे कडेन फर्मागुडी हांगासर आनीक नवीन एखादें इन्स्टिट्यूट येता. इतक्यो व्हडल्यो फेसिलिटीज ज्यो आसा आनी त्योच जर आमच्या टिचरांक खबर नासत जाल्यार ही दुर्दैवाची गजाल जातली. मिना खणी सुरू जातल्यो अशें आश्वासन दिवन सरकार गोंयकारांची दिशाभूल करता असो आरोप पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हाणें केला. केंद्र सरकार तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ले निर्देश जो मेरेन पाळिनात तो मेरेन गोंयांत मिना खडी सुरू जावप शक्य ना अशें केरकाराचें म्हणणें आसा. मायनिंग जे आसा हे मायनिंग बेकायदेशीररित्या चल्लेलें आसा आनी केंद्र सरकारान ह्या संदर्भात आनी सर्वोच्च न्यायालयान जे कांय निर्देश दिल्ले आसा, डायरेक्शन दिल्लेले आसा ते जो मेरेन फॉलो जायना न्हू तो पर्यंत खाण वेवसाय सुरू जावपाक खूब कठीण आसा. जरी आमचे मुख्यमंत्री सांगतात किंवा वेगवेगळे मंत्री सांगतात की खाण वेवसाय सुरू जातालो, ते सगळ्यो फटीच्यो गजाली आसा. खाण वेवसाय सुरू करताले जाल्यार जे निर्बंध घालून दिल्ले आसा ते निर्बंध पयलीं पाळपाक जाय. कारण सांगतात की पयलींचे एनवायरमेंट क्लियरन्सीस जे दिल्ले आसा तेचेर आमी मायनिंग सुरू करताले. कशें शक्य आसा? सर्वोच्च न्यायालयान ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो परत्यो हाच्या पयलीं हाडलेले आसा आनी शाह कमिशनान जो अहवाल दिल्लो आसा त्या अहवालान ज्यो गजाली तेंच्यांनी ठासून सांगलेले आसा तेंची जो मेरेन पाळणूक जायना, जो पर्यंत तेंचें पालन जायना तो मेरेन म्हाका दिसता की हो वेवसाय जो आसा हो सुरू जावचो ना. आनी आतां जरी सरकार जरी म्हणटा की आमी सुरू करताले ते जो मेरेन ह्या वेवसायाची कॅरींग कॅपेसिटी जी आसा ती जो मेरेन ते अभ्यास करिना तो मेरेन तरी मुख्यमंत्री किंवा हेर मंत्र्यांनी सुद्दां जाणपाक जाय की आमचें राज्य जें आसा हें ल्हान राज्य आसा आनी ह्या ल्हान राज्याचें अस्तित्व जर चिंतताले जाल्यार कितलो वेवसाय आमी हो करूंक दिताले हे सुद्दां चिंतपाक जाय. आनी प्रत्येकान आपली जबाबदारी जाणून आमचें हें राज्य शासना खातीर उरचें, हांगासले उदकाचे स्रोत हांगासले जंगल उरचें हाच्या खातीर प्रयत्न करचे. आनी परते जर आमी ते खडपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता की येणाऱ्या कालखंडान आमची परिस्थिती जी आसा ती भयानक जातली. खंयच्याय वाठारांत जंय पावस लागता थंय जर वचून पळयलें तुमी जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की आमच्यो न्हंयो बांयो सगळ्यो प्रदूशीत जाल्ल्यो आसा. सावली तेचें सारकें ज्वलंत उदाहरण आसा. आनी अशा वेळार आमी कितलो वेवसाय सुरू करताले हाचेरूय आमी अभ्यास करपाक जाय. मुख्यमंत्री जो आसा तो म्हाका कळना खंयच्या आधाराचेर सांगता, कारण जे मुद्दे जे आसा जे मुद्दे हायलायट जाल्लेले आसात तेंचे जो मेरेन पालन जायना. भारतान कायदे हे सर्वोच्च आसा, घटना ही सर्वोच्च आसा आनी घटनेचें पालन करूनच हे वेवसाय जे आसा हे सुरू करचे पडटा. दवर्ले वाठारांतल्या कोयराचो विलो लावपा खातीर सुवात पळयल्या आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करतले अशें नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकारान सांगलें. मंगळारा रुमडामोळ दवर्ले वाठारांतल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. कोयरां खातीर दिकरपाल वाठारांतल्या लोकांक बरो त्रास सोंसचो पडटा आनी ताका लागून आमी ह्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करपाचे आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा दिकरपाल वाठारांतलो पंच वांगडी हाजीर आशिल्लो. आयज आमचे दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचे 11 मेंबर हे आयज मुद्दम हे ट्रिटमेंट प्लांट हो कसो चलता ते पळोवपाक येयला. कारण दवर्ली पंचायतीन खुबशी गार्बेजीचो इश्यू आसा आनी हांव खूब हॅप्पी जालो की आमचे ही नवी जी बॉडी येयल्या तेंच्यांनी फर्स्ट इश्यू हातीन घेतला की गार्बेज आमकां 6-7 म्हयन्या भितर इश्यू आमकां काबार करपाक जाय. त्या खातीर हांव MLA म्हणून तांकां फूल सपोर्ट आसतलो. आयज तेंच्यांनी हांगा विजीट केल्या की ह्यो शेड कशी बांदल्या, मशिनरी कशी आसा ते सगळे पळोवपाक ते येयले कडेन आसा आनी तांकां फूल सपोर्ट. आमच्या आतां ही रुमडामोळ पंचायतींनी हांव सरपंचाक बी सांगलां की ते मशिनरी खंय घेतल्या, ते कॉस्ट कितलो, हे डिटेल तेंची म्हायती घेवन तेय ते फुडाकार घेवन हे सगळें काम करतले. ह्यो मशिनरी बी चलता? हय चलता. आनी हांगा डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जाता. प्रत्येकाच्या घरान येवन सकाळ फुडें ते गार्बेज व्हरता आनी ते मागीर हांगा ट्रीट करता. दवर्ली कितें केला तुमी? दवर्ली तेंच्यांनी जागो आयडेंटिफाय केला. सो आतां फक्त तांकां कितें शेड बांदपाक जाय आनी मशिनरी घेवपाक जाय. सो मशिनरी घेतली ती कांय कारणां खातीर लोकांचो उपोज जावन ती घालपाक मेळना.
सो आतां तेंच्यांनी एक बरो जागो आयडेंटिफाय केलो म्हणजे जागो कोणाक त्रास करपाना असो म्हणजे लोकांच्या वस्तीच्या सायडीक आहा तो सो चड करून लोकांचं तेका ऑब्जेक्शन येवपा ना आनी बरो जागो असल्या कारणान थंय बरो तेंची जी आयडिया आहा ती थंय सक्सेसफूल जातली दिसले आमचे बरोबर आमचो गांवचो MLA नावेलीचो MLA उल्हास तुयेंकर आणि आमकां बरें कॉपरेट केल्ले आसा जाय तसो आपलो आदार दिता म्हणला सहकार दिता म्हणला एक गार्बेज गांवची क्लीन करपाक पासत आमी ताका चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा कित्याक तो एक सरपंच जाल्लो उपरांत जिल्ला जालो आनी MLA जालो आमकांय बरें दिसता अशें तेजें स्टेप बाय स्टेप वाडलां आनी काम केलां म्हणून ताका लोकांनी विचारून काडला ही आमची गार्बेज मेन आमचो दावोलीचो गार्बेज आमी सगळे मेंबर एकठांय जावन आनी आमकां गांवच्या लोकांक कोऑपरेट केल्या पुरो म्हणून मागता ही आमची गार्बेज क्लियर करपाक पाद्रे कोसेसांव महाविद्यालयाच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिकाचो वापर करून पॉलीप्रोपायलीन फातर तयार केला. ह्या फातराचो रस्त्याच्या बांदकामांत वापर करूं येता. प्लास्टिकाचो विलो जायना ह्या प्लास्टिकाचें करप तरी कितें ह्या संकल्पनेंतल्यान तांणी पॉलीप्रोपायलीन फातर तयार केल्ल्याचे विद्यार्थी सांगतात. ओके स्टार्ट. सध्या आमी मायक्रो प्लास्टीक जे अवेलेबल आसा म्हणजे प्लास्टीक मेळटा आनी बारीक बारीक पीसीस जे मेळटा सो ते मातशें एक एनवायरमेंटल पर्स्पेक्टिवान मातसो एक प्रॉब्लेम जाता बिकॉज रिसायकल करूंक मेळना म्हणून ते सध्या रोडा मटेरियलां इंटिग्रेट करून एक नवी टेक्नीक बायंड करपाची डेव्हलप करपाक ट्राय केला. नॉर्मली अदरवायज कितें करता डायरेक्टली प्लास्टीक काडून टारान मिक्स करता सो हातून आमी कितें करपाक ट्राय केला वी ट्राय टू मिक्स इट वीथ द एग्रिगेट सो दॅट तेजी बायंडींग प्रॉपर्टीज इन्क्रीज जाता. सो आतां फ्युचरान आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आनी एक्चुअली कंटिन्यू जावपाक जाय सो दॅट वी कॅन यूज इट फॉर द एप्लिकेशन रोड एप्लिकेशन. सो तें करतलो जाल्यार आमकां तो पयलीं एक सबसिक्वंट रिक्वायर्ड अमावंट मटेरियल रेडी करून ते रोडार एक किलोमिटर पर रोडार घालून ताजें टेस्टिंग करपाक जाय की ताजी बायंडींग प्रॉपर्टीज कशी आसा वॉटर रिटेन्शन कशें आसा आनी ताजी ड्युरेबिलिटी कशी आसा ती. आनी प्लस आतां सध्या एक प्लास्टीक घेवन आमी एनालायज करून करपाक ट्राय केला सो आनी डिफरंट टायपाची जी कित्याक प्लास्टीक जे मायक्रो प्लास्टीक जे अवेलेबल आसतले ते एकूच टायपाचे आसचे ना सो ते सेग्रिगेट करप म्हणल्यार आनी इश्यू जाता. सो सेग्रिगेट करचे पेक्षा सगळे टायपाचे मटेरियल सपोज प्लास्टीक डिफरंट टायप ऑफ प्लास्टीक बरोबरच मिक्स करून ताजी प्रॉपर्टीज कशी अफेक्ट जातल्यो तेय आमच्यान इन फ्युचर स्टडी करपाक जाता. पणजेच्या एंटरटेनमेंट गॅलरीन गोवा नॅशनल आर्ट शो ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलें. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण पुलीस महासंचालक जसपाल सिंग हांच्या हस्तुकी जालें. गुजरात हांगाच्या भावनगर वाठारांतल्या लोकांनी ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. ह्या प्रदर्शनाक भारताच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान सुमार 42 कलाकारांनी आपली चित्रां ह्या प्रदर्शनात प्रदर्शीत केल्या. आयच्यान 3 दीस म्हटल्यार 15 तारीख मेरेन हें प्रदर्शन सकाळी 11 ते सांजेची 7 वरां मेरेन लोकांक पळोवपा खातीर उक्तें आसतलें. पेंटिंग्स इज एक्सीलेंट और ऑयल पेंट्स भी और फोटोग्राफी भी और जो स्केचेस भी हैं ग्रेट क्वालिटी के हैं. और मैं जडेजा जी का और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर आर्टिस्ट के सम्मुख पेश होने का मौका दिया और
और उनके काम को देखने का मौका लिया। समय के अभाव की वजह से मैं और ज़्यादा समय नहीं स्पेंड कर पाऊँगा, बट सभी पेंटिंग्स जो है, फोटोग्राफ्स जो है, स्केचेस हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं और आर्टिस्ट की जो अंदर की भावना है उसको भी व्यक्त करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी प्रसन्नता हुई और मुझे आशा है कि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो आगे भी अच्छा काम करते हैं। हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन आतां रोखडेच तुमच्या मुखार येता गोवा टॉप 25 बुलेटीन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल, त्याच बरोबर गोमंतक TV फेसबुकाचेर फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV।